स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। सीताकांत स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपतिः श्रीरामचंद्र पूर्वेशाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। ओम सगळ्यांक मनापासून नमस्कार। जो आए उनका भी भला करे जो न आए उनका भी भला करे। देवाला मागून घेऊया। हांगा येऊन पावच्याक ते अनुकूल जावच्याक सुद्दां देवाला कृप लागता आमी सगळ्यांक ती कृप मेळ्ळो। हां हें प्रार्थना करून न्हू आयची विवेचना सुरू करूया। आजी 61 म्हळ्यार 61वो मना श्लोक आसा। गेल पंत आमी खंयच घेतिलो मना राम कल्पतरू कामधेनु निधी सार चिंतामणी कायवानु जयाचे नियोगे घडे सर्व सत्ता तया साम्यता कायसी कोण आता जय जय रघुवीर समर्थ। मना राम कल्पतरू कामधेनु तेमित रामाक धोंद वराती मग रामागल अनुसंधान दवरत कायम त्या राम तत्वाचे
त्या दोन 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 न्हू तो कल्पतरू मेळ्ळो. कल जाता मस्त जाणांक न्ही अचानक मेळटा, कळना सुद्दां आमकां कल्पतरू आसा म्हूण कळना. मस्त म्हणटा आमी वता आसता ती आनी अचानक खंय तरी हेल्प येता, अचानक. तशी एक प्रवास करता असं बावडो वता तूं तर एक बरें कल्पवृक्ष नाल्ला झाडाक कल्पवृक्ष म्हणटात. एक दिसलो कल्पवृक्ष, ताजी मुळां तूं धणून वचून बसलो म्हूण जालो. अयो बा थोडशें कलें ताक म्हणा लिंबू सरबत म्हणा अशें मेळ्ळ्यार कितलें बरें जाता आशिल्लें म्हूण ताबडतोब आयलें ग्लास ताकाचें. ताक घट 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 पिलो, बरें दिसलें, अगदी बरें दिसलें. कडेरी आतां भूक चाळवली, जेवण चिके बरें भूक लागल्या, हांगा खंय मेळत वया जेवण जाय आशिल्लें. म्हणचे भितरी अशें पळयल्यार मुखार जेवणा ताट दवरल्या पंचपक्वान्नाचें. ताका दिसलें अरे बाप रे, ताक मागलें ताक आयलें, लिंबू सरबत मागलें लिंबू सरबतय येता, जेवण मागलें जेवण येता पंचपक्वान्नाचें. हें खावंक म्हूण दिसता सगळें येता. अरे बाप रे, हांगा कलें भुताटकेस की कलें म्हण. भूत बीत ना हांगा. म्हणचे भितरी भूत मुखार येता. ते भूत मदत करूं आयिल्लें आसता. ते म्हणटा मेरे आका मैं क्या करूं म्हूण. हागल मनांत कल विचार येता बा हें भूत हांवें म्हाका खावन सोडलें रे म्हूण. ही कल्पनेन भितर तें भूत ताका खावन सोडता. तशी आमगेले कल्पवृक्षा मुळां बसून सुद्दां आमी दुख्खांकच आमंत्रण दितात. दुख्खांक आमंत्रण दितात. कसलें जायशें मेळ अशें आसता आमकां. रामा घाल आमी इतलें आराधन केल्लें, राम जाय तें दिता आमकां. पण म्हाका हें जाय आशिल्लें तें जें दिन इनय तेंच आमकां जाय आसता म्हूण आमी मस्त ताचे खातीर वांट काडटात. कडू ह्यो मेळ्ळ्यार कशें बाब तें मेळ्ळें म्हूण मोगल कर्तृत्वान मेळ्ळें अशें दिसता. पण केन्नाय अशें दिसना की रामान दिलें आसतलें. आनी मुख्य म्हळ्यार कामधेनू मेळ्ळ्यार, कल्पवृक्ष मेळ्ळ्यार तर कल्लें मागका हें मुळांत कळका. दुख्ख कलें मागचें जाल्यार सूख मागात, आनंद मागात. दुख्ख कलें मागचें. तेमी समर्थ सांगता तशें मागू नाका. तुमकां मागचें कल्लें हें सुद्दां कळका लागता. तरी कसलें हांव मागना हें मागून घेयात, कसली मागची बुद्धी दिवं नाका म्हूण. उभा कल्पवृक्षा तळी दुःख वाहे. दुःखाच विचार करता. तेमी दुःखच येता आसता ती तया अंतरी सर्वदा तेच ऐकल्या. म्हळ्यार तो कल्पवृक्ष राम नाम घेता ती नाश ना जाल्यार म्हाका हें दुख्ख आयल्यार कल्लें, म्हाका तें दुख्ख आयल्यार कल्लें, रामाल विचारूं ना. राम नाम चल्ल्या पाप कमी जाताच. राम म्हणटा तुका कल जाय तें हांव दिता म्हूण. पण हांव मागता कल्लें मगल चेडवांगल कशें बरें जायत, मगले हांगेल कशें बरें जायत, तांगेल कशें बरें जायत, मगल प्रॉपर्टीच कसलें जातलें, तांचे कडेन सोय कशी जायत, म्हाका अमूक एक जाय आशिल्लें, पेन्शनांत वाड कशी जातली, असले सगळे आमी विचार करता बसतात. तावळी देव आमकां आनंद दिवच्या तयार आसा, समाधान. शेवटी आमी धावपळ करतात न्ही ती कल खातीर करतात. ती प्रत्येक मनुश्य जन्म आयिल्लो धावपळ करता आसता. कल्ल्या खातीर गो तसलें ताका उगम आल्या वच्चें आसता. फॉर एग्जाम्पल न्हंय सागर आल्या वता कळ्ळें. मागीर सागर आणता न्हू तें बाश्प जावन ते मेघ जाता, ढग जाता, ती मोड जाता ती. आनी मोड वाऱ्यान वचून 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 पर्वतांतान पावस पडटा. पावस पडना पण ती न्हंय उगम पावता थंय पर्वतांतान. तेमी तिका ओड कसली आसता की उगम आल्या वच्ची म्हूण. उगम आल्या वच्ची जाल्यार ती मागशी वचूं जायना म्हणना, पण ती सागर आल्या वच्ची ओड तिका थंय तान कडेन ती परत हें जावन येता. तशें आसता. तशी उज्ज मूळ उज्ज खंय आसा सुर्यान. तसं सूर्य म्हळ्यार उज्जा गोळो, थंय मूळ आसा. तेमी तुमी खंयची उज्ज लायात तो अशी तोग्ग वतन दिसना. मशाल पेटोवन तुमी अशी उलटी जरी धरली तरी तो उज्ज ताजी ज्योत अशी वयर वता. उज्जाची किटयो वयरीच वतात, तोग्ग वचना ती. कळ्ळें. म्हळ्यार उगम आल्या वच्चें. तेमी ती इदं नमम म्हूण म्हणटन सुद्दां आमी केन्नाय त्या त्या देवते नांव घेतात.
भू स्वाहा अग्नये हे इदन्न मम. भूचेर कलकलस की ते भू जाल्ल्या कशी सुर्याला तनायल्या म्हणून म्हाका सुर्याला वच्चेच. आणि हे भूचेर कलकलस न्ही ते पुराय हाक वता म्हळ्यार उज लावन वता. मनुश्याल देह असो आनी कसले असो कसले वायट जालेले असो काश्ट पाशाण सगळ्याक शेवटी भस्म जावन ते हांगाच पडटा वय की न्ही. तशी हें जें आसता तें आमगेलें म्हळ्यार इतलें सगळे जाण जे मागून घेतात न्ही तें उगम आल्या वच खातीर आनंद मेळका म्हणून मागून घेतात. पण मुळांत आमगेलो आनंद खंयच्यांत आस हें आमकां कळना. तेमी ती आमकां दिसता जें दिसता आसा न्ही तांत म्हाका हें मेळ्ळ्यार आनंद जातलो, तें मेळ्ळ्यार खूश जातली, आनीक मेळ्ळ्यार समाधान जातलें, मलशेरडा डिग्री मेळ्ळ्यार बरें जातलें, डिग्री मेळना पण बरी नोकरी मेळ्ळ्यार बरें जातलें, नोकरी मेळना पण ताका अनुरूप चोकरी मेळ्ळ्यार बरें जातलें, छोकरी जायना पण कडेन चेडूं जाल्यार बरें जातलें, कडेन एक चली जाली चल्ल जावंका, चल्ल जाल्यार बरें जातलें, नातू जाल्यार नातूय जालो हां सगळें मळमळेल कडेन ते नातवाल मुंज जावंका, ते मुंज पळोवच्या म्हळ्यार आमगेल मागण्यांक कलें अंत ना, अंत ना. तेमी ती कल जाता सज्जनांनी कितलें सांगलें न्ही आमकां तशें मागूं नाका ती. म्हळ्यार आमी तांचले वाद घालतात. जनी सज्जनी वाद हा वाढवावा, पुढे मागुता शोक जीवी धरावा. असले कले मागू नये म्हण ते सांगता ती. कल्पवृक्षा मुळा बशील मनुष्य जर बुधवंत असल्यारी तो आपणागेल हित मागून घेतलो. कल्ले दी देवा पण मगाल समाधान मनाची ढल नाही. हें वरदान दी म्हाका हें जाल्यार तोच करंट म्हळ्यार कले दुर्दैवी मनुष्य असल्यारी खंय वता न्ही तो हें दी तें दी जे मेळचे सारकें ना. वास्तव मागणी पुणी आसका न्ही, वास्तव मागणी आसका. आतां एक मनशाक स्वताक 45% वयर केन्ना मेळ्ळी स्कुलांत तो एक्सपेक्ट करता की तागेल चल्ल्याक 95% मेळका म्हूण. ताका 80% मेळटा. 80% मेळ्ळ्यार 80% आसून कले कॅलिबर लागता न्हय. तो ते आनंद मानना. त्या पळय त्या शेजारच्या चल्ल्याक 85% मेळ्ळे, तुका कशें कल्या कमी मेळ्ळे, तूं अभ्यास करनी अशें म्हूण. तर ताकाय नाराज करतात ते चेरडाक. आपणय नाराज जाता. समाधान खंय भरली. त्यापेक्षा जे मेळ्ळें तांत समाधान हांव मानता. हें मेळ्ळ्यार समाधान तें मेळ्ळ्यार समाधान न्हय. जें म्हाका तूं दिता देवा तांत हांव समाधान मानता. तेमी ती एक हें आस पद आस की आमी कल्ल म्हाका हेची मागणे देई गुरुवरा हेची मागणे देई, काही न मागायाची बुद्धी अखंड मजला देई, हेची मागणे देई गुरुवरा हेची मागणे देई. हसोत कितीही कुत्सित नजरा बोल फुलांचा परी विखारा, हसोत कितीही कुत्सित नजरा बोल फुलांचा परी विखारा, चंदन स्पर्शी तुझा उतारा जिंकुनी मजला राही. कल मागणे मागचें देवा कल्ले मागची नाका ही बुद्धी म्हाका दी. आणि जर मागकाची म्हूण दिसल्यारी तुगल नामस्मरणात चंदना स्पर्श थंड जाता, हृदय मन थंड शांत जाता. तसलें तुगल उतारो कोणें कल्ले म्हण आमकां कल्ले कोणें टॉंट मारो, कोणें वायट उलोवो, कोणें सवो कल्ले करो, तर सतत मगल मनाक एक कवच जावन तूं म्हाका लिंपून राब. लिंपून म्हळ्यार कल्लें लेप लायतात न्ही तोंडाक, हें कल म्हणटात ताका वतांत वचल्यारी काळपट येवं न्ही म्हणून कसकस लेप लावन वतात. तशी तुगल हें चंदन स्पर्शी तुगल नामाचो लेप मगल हाका चिकटून राबो म्हण मनाक. तशी शरीर व्याधी भोगही नाना अंत बाह्य ठस ठसे वेदना. जेन्ना शरीर व्याधी येता त्यो नाक्क बा हें म्हूण दिसता. ताका कॅन्सरच जावंका म्हूण न्ही. प्रत्येक दुखी साद कान दुखच्या लागल्यारी ठण 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 कसलें दुखता म्हूण कळना. दाड दुखच्या लागल्यारी तशीच तावळ हे भोग आमगेले. तावळी अंत बाह्य ठस ठसे वेदना हेची होऊनी इंधन प्राणा नाम मुखातून येई. देवा म्हूण त्या वेळार कळकळून मगल तोंडांत नाम यावं पहिले.
इतलं फक्त करी कल्ले म्हणतर की नामच येऊका. कुणी म्हणे तू काय करीते तुझे तुला का समजून येते. कोणी म्हणतो कसलं करतस ग तू. हां सदोदित कल की कीर्तन करतो काय बा ही आयली कीर्तनकार अशी म्हणतले असत ती. अशी म्हणतले असत ती म्हाका मस्त पण मेळ्ळ्या असली शेर आहे जाल्यार तू कळतवे तू कल करत असं तू समजतवे. समजे विण उमजविलेसी तू करुणा किती तुझी. आता दास बोध सांगू घेतलं सगळं समजता म्हण ना म्हाका जाल्यार तें भितर अशी ग्रास्प जाता ताजो प्रत्यय येता ताजें समाधान मेळटा ताजो आनंद मेळटा. समजचे कल्ल्याक उमजचे खातीर समजचे म्हळ्यार आकलन जावचें. कळका म्हूण आमी आयकता ती आमकां कळटा कळटा दिसता. कळून घेवचें कल्ल्याक त्या कळलेल्या चिंतन मनन कोर न्हू तें सम मनाचेर ठसका आमगेल आंगवळणी पडका. आंगवळणी म्हळ्यार कले आमगेले विचार सरणी थंय जावंका. नुस्तें एक दिवस कले हें कोन्न जायना डायट आनी म्हणटात पळय वजन कमी करचें डायट म्हळ्यार एक दिवस कले खायली आनी दुसरे दिवस चौपट खाल्ले उपयोग ना. तशी आमगेल आंगवळणी पडका. तावळ मात्र कल्ल जे आमी करतात न्ही तें समज का म्हण ना पण उमज का ग्रास्प जावंका. तरी हांव म्हणटा करू समजे विण उमजविलेसी तू करुणा कशी तुझी. हेची मागणे देई गुरुवरा हेची मागणे दे. नंतर कुणी म्हणे ही काय समजते मी पण घेऊन पहा मिरविते. तुलाची देवा वाही सर्वही मी पण तूची होई. हां मी पण म्हळ्यार खंय आस मी पण तूंचेच न्ही. तूं आस तूंच आस मॅ 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 करची ना म्हाका टुंय 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 करची आस तशी. नको मला रे काहीच आता पामर मी तू सर्व जाणता शेवटचे क्षणी फक्त मजकडे कृपा दृष्टी तू पाही. हेची मागणे देई गुरुवरा हेची मागणे देई. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. मंडळी तशी आमी कल्ल मागून घेवचें. हां देवा तूं यो म्हाका कल्ल मागचें तें मगल तोंडां बैसून तूं मागय. कुंभकर्णाक ब्रह्मदेवान वर दिलो जाय तें मागून घे म्हूण ताका निर्देवत्व मागचें आशिल्लें खंय. कड्डेर ब्रह्मदेवा यो बा मगल चूक जाली म्हूण. आतां निर्देवत्व म्हळ्यार खंय देवत्वच व्हरची ना पुरे आसुरी भाव व्हरतलो हें मागून घेवचें आशिल्लें. म्हळ्यार मुळांत तो राक्षस तरी ते ब्रह्मदेवान सरस्वतीक प्रार्थना केली तूं कलेपुणी कर सायबिणें तागेले जिब्बेर वचून बैस. हां तरी ताणें मागचे पयलें ताका कळ्ळें कल जाय तें माग म्हणना पळय हांवें कुंभकर्णाचो सांगची राब हांव विचार करून सांगता म्हूण. आनी हांव विचार करता आशिल्लें तागेलें मन ब्रह्मदेवाक कळ्ळें की हो आतां निर्देवत्व मागतलो म्हूण. ताणें सरस्वतीक करुणा भाकली आनी तिका सांगलें तूं तागेले जिब्बेर वचून बैस आनी ताणें वाट्टेलें तें मागन अशी पळय म्हूण. तर ताणें कल म्हळें म्हाका निर 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 करूं लागलो म्हळ्यार चोचडे उलयतात न्ही तशी आनी निद्रित्व दी म्हणून. निर्देवत्व मागचे बदल्याक निद्र मागून घेतली ताणें. तथास्तु म्हणाल ताबडतोब ताणें 6 म्हयने न्हीद जालो 6 म्हयने जागी इतली व्हड न्हीद तागेली. तशी ना तर कल्ल मागून घेवचें हें सरस्वती लागीं आमी पयलें कल्ल मागचें हें विचारता. मुख्य म्हळ्यार तें रामा लागींच विचारता. समर्थांनी म्हणलें म्हाका कल्ले नाका देवा फक्त तूं म्हाका आपलें म्हण म्हाका राम गोतस पण रामाक हांव गोतस की ना हें कळ्ळो. मगल गुरूक म्हाका गुरू गोतस ती ते इतले मगल मस्त आदर आस जाल्यार तांणी म्हाका आपलें म्हळ्यां की ना हें कळका न्ही. हें कळका मुळांत नाजाल्यार इंदिरा गांधी कोण कोण वळखता ती हाका नरेंद्र मोदीक सगळ्यांतू फेमस आसता नरेंद्र मोदी म्हणपी. सगळें इतलो बरो तितलो बरो आसता बरोच हांव ना म्हणना. जाल्यार कल जाता ते एकट्यान म्हणलें हो हांव नरेंद्र मोदीक वळखता म्हूण. जाल्यार दुसऱ्यान विचारलें नरेंद्र मोदी तूं वळखता दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. म्हळ्यार तूं इतलो केपेबल जा की ताणें तुगेलो गुर्तू काडून तुला येवंका. हां
कड्डेर मागचें कल्ल मागचें हांवें कळका. म्हाका कांयच जेवणाक म्हाका हॉटेलांत वचून एक प्लेट जेवण दी म्हळ्यार कित्याक तुगेलो हातचो च्या करून दी म्हण समजा मागलें न्ही तरी कल्ल जाता. एक मिनिट. एक मिनिट हां. तुगेलो हातचो च्या करून दी म्हळ्यार कल्ल जाता तशी हें जाता. तरी तेमीत कल्ल मागचें हें कळका. फक्त आमी कल्ल मागका समाधान, शाश्वत समाधान दी देवा म्हणलें हें मागका आमी. हां शाश्वत समाधान आमकां दी म्हणून हेंच आमी मागका. आतां हें सगळें रेकॉर्डिंग आनी करतना सुद्दां त्या देवाक वयसून दिमका तूं करून घे म्हणून. नाल्यार कल्ले कल्ले हें येता ती मदेंच कल्लेपणी बाद येता ती जाल्यार आमी थंय लक्ष दिवचें ना. तर आतां आमी तेमीत हें हांवें तुका सांगल्या की उभा कल्पवृक्षा तळी ताक मागे काय तशी उभा कल्पवृक्षा तळी दुःख वाहे तया अंतरी सर्वदा तेच आहे म्हण दुःखच दुःख मेळता ताका. कडे तो कंप्लेंट करता म्हाका सगळें दुःख जालें. जनी सज्जनी वाद हा वाढवावा पुढे मागुता शोक जीवी धरावा. कल्पवृक्षा मुळान बशिल्लो जर बुदवंत असलो तो आपणाक आत्यंतीक हित आत्यंतीक क्षेम म्हळ्यार भागवतांत ताका आत्यंतीक क्षेम म्हळ्यार कळ्ळें भक्ती मार्ग भक्ती मागून घे. जर का तूं दुर्दैवी असलो तरी तूं दुःखच मागतलो आनी तूं भरपूर दुःख मेळटलें. तेमी कल्ल मागचें देवा तूंच म्हाका मगल जिब्बेर बैसून मगल बुद्धींत बैसून हे रामराया तूं सुखाच आगर आस. तेमी मगल मात्यान बैसून तूंच मागून घे. जाल्यार कोणें पूण एक अहंकारी मनुश्य आसल्यार ताका हें पडटना. देव प्रसन्न जाला तो मागना नासतना रावची म्हळ्यार हें करंटेपणां म्हणटा. मागता कल्याक समर्थ प्रार्थना करतना तुमी सांगता मस्त आरती चालू आशिल्ल्यो आनी कडेन प्रार्थना चालू आशिल्ली शांत राबिल्लें. तावळी एकल्यान शिश्यान समर्थांक विचारलें तुमी कल्ल मागून घेता सती तुमी शांत राबल्यान तुमी कल्ले मागून घेना तुवें हां. तावळ तांणी सांगलें म्हाका ही विद्या एक भिकाऱ्यान म्हाका शिकयली. कशी ती तर हांव जे राबिलो थंय एक बाजूक भिकार राबिलो. ताका आपण एक दीस विचारलें की आपणें मागून घेतालो पयलें सगळ्यांक बरें जावो हें जावो की आपणाक हें मेळो तें मेळो. पण त्या भिकाऱ्या पळयना पण ताका आपणें म्हणलें तूं आराम राबला कसलें मागून घेना. तो म्हणालो म्हाका कल्ल म्हाका म्हणून कळना जाल्यार हांव मागू तरी कल्ल्याक. मगल ही अवस्था हेंच मगल मागणेचो देवाक कळना. मगल अवस्था पळोवन मगल कपडे पिंजिल्ले सती म्हाका पोट्टा खावचें ना पोट वचून फाटी लागल्या तरी हांव अगदी चिंतीत आसा म्हाका चिंत आसा ती. तो जर खरो देव असल्यार म्हाका कल्याक ताका कळना वें. तशी रामाक सांगता हेची मागणे देई श्री रामा हेची मागणे देई काही न मागा याची बुद्धी अखंड मजला दे. ती बुद्धी एक पण मेळ्ळी की योगक्षेम पळोवनची जबाबदारी कोणाचेर वता श्रीरामाचेर वता. म्हळ्यार त्या राम तत्वाचेर वता त्या कृष्ण तत्वाचेर वता त्या मूळ मायेचेर वता त्या परब्रह्माचेर वता ती जबाबदारी त्या देवाचेर वता परमेश्वराचेर की योगक्षेम म्हळ्यार योग म्हळ्यार मेळचें. म्हाका कल्लें जाय तें म्हाका मेळका ही जबाबदारी तांचेर. आनी क्षेम म्हळ्यार मेळ्ळें टिक्का ते टिकोवची हिवय जबाबदारी तांचेरी मागीर मल्ल्याक जबाबदारी भरली बिंदास्त मग. तशी उभा कल्पवृक्षा तळी कळ्ळें आनी तो कल करता कल्पवृक्षा तळी राबून वाद घालना दुःख मागचें ना सूख मागता म्हणून आनी ताचे बद्दल वाद करचे ना. करून पळया ती कसलें मागू नाका ती फक्त समाधान दी देवा
ये रामदास मेरा है म्हणू रामाक समर्थांनी सांगले तू म्हाका कसली पदवी दिवनाका कसले म्हणनाका म्हाका नुस्तें लागीं घेवन पट्टण घे आनी रामा चेरडा तूं मगल आस हांव तुका जे आपलें म्हणलें हें फक्त म्हण बस हांव मगल सगळें जीवन तुजें मिछावर केलें तशी जावंका तर आतां त्या मिठांनी म्हळ्यां कलें हांव परत वाचच्या आमी आनी लक्षांत दवरया उभा कल्पवृक्षा तळी दुःख वाहे तया अंतरी सर्वदा तेची आहे जनी सज्जनी वाद हा वाढवावा पुढे मागुता शोक जीवी धरावा जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाल्या वळया पयरी 20व्या दशकाचे खातीर परत सगळं आढाव घेतिलो आमी आतां परत आढाव घेना पण तांकां चौथ समास आतां चौथ समासा नाम आत्मरूप आत्मनिरूपण आत्म म्हळ्यार कसलें आत्म्याच निरूपण समर्थांगल मते एकच चैतन्य सगळी जीवसृष्टी व्याप्त बबलिंग विथ एंथुजियाझम तें परब्रह्म आनी तांतू थावन एक तें चैतन्यच आस बबलिंग विथ एंथुजियाझम तर तेंच एक जिवंत आस पण तें हाल ना डॉल ना कसले करना बास मान जायना आमकां कसले कळना ताजे बद्दल पण तांतू थावन एक हरिसंकल्प आयलो हां तांतू हाजी उलट म्हळ्यार हाय परब्रह्मा सगळे जिन्स घेवन तो हरिसंकल्प आयलो हान पेटयनी किंवा हान तू थावन अशी न्ही पण तो आयलो कशी एक म्हणटा जोरात पावसान जोर वारो सुट्टा आमी दवरले प्लास्टिका बाटलेशी ढण्ण करून तो गुपळी फुट्टनी पुण्याक काचेच असल्यार फुट्टलची ते वाऱ्यान पडले कोणें लकयले ताका आतां वाऱ्याचेर आमगेल कंट्रोल ना तशी ते परब्रह्म कले करना तांतां तें चैतन्य आयलें आनी येवचे भितरी ती मूळ माया ती सगळी तांथावन आयिल्ली मी ती सगळे जिन्स त्या परब्रह्माचे त्या मूळ मायेंत आशिल्ले कळ्ळें तर एक चैतन्य सगळे जीव सृश्टीन तें व्यापून आसा प्रत्येक शरीर तें येवचे भितरी एकोहम बहुश्याम म्हळ्यार कळ्ळें हांव एकलें आसा म्हाका मस्त जावचें आसा तर ही सृश्टी निर्माण केली म्हळ्यार पॉवर कितले अगडबंब त्या मूळ माये गेले इतले सूक्ष्म तुमी सांगता कोण की म्हाका पयर प्रश्न विचारलो एक एप्पला बीन थावन कितले एप्पल निर्माण जाता ती मगल भावान म्हाका दिसता अशें विचारलें एक बीन थावन इन्फिनीट एप्पल्स तयार जावचे शकतात कल मैं एप्पला झाड आयल्यार कितले एप्पल्स लागतात किंवा एक डाळिंबा बी लायात तुम्ही एक वटवृक्षाची बी इतले सान तांतू पळयल्यार तांत झाड दिसना पान दिसना ती तांत कसले आसना ताजे झाड येता ताजे पारंब येता ती ताजी कितली झाड जाता ती ताजी कितली फळ जाता ती एक फळान थावन कितली येता एका बीजा पोटी तरु कोटी जन्म घेती सुमने फळे कोटी जन्म घेती सुमने फळे फळे बाई की नाही आधी बीज एकले बीज अंकुरले रोप वाढले कड्डे ते एका बीजा पोटी तरु कोटी 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 तरु जातात एक हंथन तशी ह्या मूळ मायेन थावन असंख्य अगणित सृष्टी निर्माण जाली मोजूक जायना आणि विविधता म्हळ्यार इतली झाड पान्न ते तर जालेची पण कीड मुय थायतान तयार केले सन्न सन्न टायनी ते आमी म्हणटात ते वायरस म्हणटात ती आणि कलकी हें ते कोविडा जम्स म्हळें ते जिवंत आसत की ना हें सुद्दां वतना ताल कर्तूत जिवंत आशिल्ले पेक्षा जास्ती आशिल्ली तशी तर असली जी सृष्टी निर्माण केली ताका जीव नाशिल्ली ती निर्माण केल्ल्याका सगळे देवे डेड बॉडीज जड जड सृष्टी निर्माण केली कडे अरे ही जड सृष्टी कल करतली कल पण करका आमी एक आसा खंय पार्टीक वचुल्यार पार्टींत हांव एकलीची आनी बाकी सगळे डेड बॉडीज किंवा पुतळे वॉट टायप ऑफ एन्जॉयमेंट दॅट इज
एन्जॉय करचे असले आनी ताका जीव आसता न्हय. म्हणून तिनकल केले मूळ मायेने आपणाली शक्ती थोडी सूक्ष्म हे प्रत्येक देहांतू भरली आणि ते काम दिले आत्मतत्व की तू चलय. आज चलोनच्याक हें लागता न्ही, वाहन लागता. म्हणून मन दिलें, मनान बैसून तू चलय. मन कारावारी, ते खंयच वता खंय हें करता, व्हेरी युजफूल. तशी तें दिलें. परत तू सांगता आनी कलकल दिलें प्रत्येक हाका. समर्थांक शिवाजी महाराजांनी पडलीच गड तांणी सज्जनगड कोरून दिलेलो. सगळे सुखसोयी तांतू गड आचेरी सगळे सगळे सुखसोयी असतात प्रत्येक. थंय तुमी राबियेद तशी वचून तशी त्या मूळ मायेने प्रत्येक जीव इतले सांदून इतलं ओढताय तांगेल प्रत्येक सुखसोयी पळयले. तांतूय मनुष्य म्हळ्यार बेस्ट क्रिएशन, बेस्ट. ताका तरी म्हळ्यार सगळे तागे सगळे अवयव म्हळ्यार पृथ्वी आप तेज वायू आकाश हें जे आसा पंचमहाभूत आनी त्रिगुण मेळून ती देह केल्लेलो जाल्यार ती कशी केली. पृथ्वी म्हळ्यार सगळे हाड्ड मांस हें तें सगळें धरून तें ताजें प्रोटेक्शन जावंका म्हूण कलकोरका ताका एक त्वचा निर्माण केली. तांतू रगत जाय, रगत सगळे फिरल्या मात्रेन जाता म्हणून वायू कामा लायलो. हां, तेज जावंका, अन्न जावंका, भूक लागल्या मात मनुष्य खाता म्हणून स्लो कंबशन निर्माण केलें पोटांतू. भूक लागता ताज्याने मनुष्य खाता, खायना पडे त्या खाल्ले तोंडाक घालेल्याचे पचन जावच्याक ते मुखार मुखार वचका म्हूण तेवें काम वायूक दिलें. रक्ता भिसरणाचें काम वायूक दिलें. इतले सगळे कोर न्हू. आपण खंय बसला तो आत्मा, खंय बसला ताका सोदू वचूलें मेळना. ऑपरेशन केल्यार तो आत्मा दिसना जाल्यार एक कड फील जाता. धक 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 जाता वय की न्ही. आमी श्वासात लक्ष दवराती तळकल जाता. मैं तो तेरे विश्वास में हूँ. मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे सांस में. मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे. ते श्वास घेतना इनहेल करतना सोहम सोहम ताका अक्षरच सह अहम. तो श्वास आमकां घडये घडये सांगता तो हांव, तो हांव, तो हांवची तो, हांवची तो म्हणल्यार पळया ती. पण आमकां इतली बुद्धी जावंका न्हय पळोवच्याक. तेमी भायर धांवता ती देवाक पळोवच्याक. देव हांवच हांव म्हणटा हांवच. बाकी सगळे आमगेले कल्लय ना. हें जड हांतू तो आत्म बैसून चलयतस तो हांव. आनी तो आत्म कशी चलयता म्हणून निश्चळ परब्रह्म जस्ट कॉन्शन्स साक्षी भावाने थंय आस. तें खरें हांव. ताजी भेट जावंका जाल्यार पयले आत्मतत्वाचें गूढ कळका. गूढ कळका जाल्यार ताका शरण वचका. शरण कशी वचें तें हांगा तांणी दिल्या. आत्मनिरूपण हें 4थी समासान. समर्थांगल मतें चैतन्य सगळे हे जीवसृश्टीक व्यापून आसा. प्रत्येक शरीर हे भगवंतागेलें निवासस्थान आसा. हांगा एक मुस्लीम मनुष्य आनी एक हिंदू सेंट हांगेले वाद जालो. त्या मुस्लिमान म्हळें कळ्ळें तुमगेलो धर्म हो प्रत्येकाक नमस्कार करतात बाय, येतन वतन नमस्कार करतात. ताजो एक जोकच जालेलो. आमगेले एक रिलेटिवाची ती चिकेची अति भावूक ती स्कूटर घेवन खंय वताल खंय मध्य गणपती देवळ लागले. त्या स्कूटरा वयले हात सोड न्हू ती नमस्कार करता ताका गणपतीक. ते स्कूटर खंय वचून मुखार एक हातगाडी उबरयली खंय. त्या हातगाडीर थाव न्हू ती त्या बाजून वचून ते पडले. हात फ्रॅक्चर जालो. पुण्याक हात मात्र फ्रॅक्चर जालो नाल्यार गणपतीला घार वचका आशिल्ली तिका. म्हळ्यार तशी हें आमीच देव आसून सुद्दां आमी असले चुक्क करतात. असले चुक्क करतात. त्यापेक्षा मनान ताका दवरात न्ही. तर प्रत्येक शरीर हें भगवंतागेलें निवासस्थान. तर ताण सांगलें
त्या हिंदून सांगलें तर तो मुस्लीम चार शेकोन म्हणालो तुम्ही सगळं देवाक पांय पडत बसतात ही सगळं तुमचे जोक करतात आमगेल पळय आमगेल एक अल्लाह तो एकू देव आणि आमगेल एक प्रोफेट ताका मात्र आमी नमस्कार करतात कळ्ळें ताणें आमकां हें दाखोवन दिल्लें म्हणून तुम्ही सगळ्यांक कल्ल्याक नमस्कार करतात तर हिंदून इतलें गोमटें उत्तर दिलें तो हांवें सेंटच आशिल्लो ताणें सांगलें आमकां सगळ्यांतू देव दिसता देव सगळे कडेन आसा आनी प्रत्येक शरिरान कीड मुंगी दोन सगळे त्या इतले सान्न मुयेगल पाय तुरु 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 चलतात तावळटान तूं देव आशिल्ले शिवाय ती चलच्या शकतवे तेमी मूय धर न्हू हस्ती धर न्हू कोण तो डायनॉसरस दोन सगळ्यांक आमी पांय पडटात मनुष्याक सुद्दां प्रत्येक मनशान परमेश्वर आसता तुज्यान तसं मज्जान तसं त्या प्रोफेटाकय पांय पडटात तेमी आमकां कोणा गेले हे वे दावे ना ती कोणें आमकां काफीर दिसना तान म्हणशिल्लें बाकी सगळे काफीर तो एकलोच अल्लाह दूत बाकी सगळे काफीर म्हण आनी सांगलें आमगेल हिंदू तत्वान तशें ना सनातन धर्म आसा आनी सगळे कड देव आसा प्रत्येकान तूं म्हूण आमी सगळ्यांकय पांय पडटात ती म्हूण सांगलें आनी ताका पटयलें तें तर हांगा ताणें सांगलें अंतकरण पंचक सगळी कड शक्ती आसा आनी त्या हिन्ने कल दिल्या ती शक्ती प्रत्येक देहांत घाल्या जाल्यार प्रत्येक जण आपापणा कुवती प्रमाणे आयदन घेवन आयला आतां कल्ले प्रसाद वांटचेच बा ते इस्कॉनान तूं कले आसता की प्रसाद वांटतात खिचडी आनी रामकृष्ण मिशनांतून तरी प्रत्येक जण आपापणा द्रोण घेवन वता किंवा आपापणा डब्ब एक व्हडन डब्ब भरून घेवन वतात तशी गंगा वाहते आहे सर्वी हात धुवून घ्याले आम्ही कितले व्हड आयदन घेवचें तें कशें आयदन मेळटा तर आमगेल पूर्व सुकृतान मेळटा परमेश्वर आमकां व्हड आयदन दिवन पेटयता बरें मस्त मेळ अशी आनी एकेकांक सगळ्यांक तीच हें आसता न्ही चेतन तीच आसता जाल्यार मागची कुवती ना मागून मागून कल मागतले एक मिरची कोथंबीरवाली आशिल्ली तूं तिका एक रत्न दाखयलें हाजी कल दी तूं म्हण जाय जाल्यार सगळे कोथंबरी पालो घेवन वच म्हणाली मागीर तिका ताजी किंमत कळना तशी ह्या परमेश्वरा हाजी सत्तेची किंमत कळच्याक सुद्दां पूर्व सुकृत लागता आयदान बरें घेवन वचका लागता कोण चाळण घेवन वता ते घेवन घार येसर नाच जाता तशें आमकां वाटेल ते विचार मनांत येवन बरे विचार मात्यान सगळें प्रवचन आयकून घार येता ती घार येवन पळयल्यार हांकां पुणी वाण दवरलेलें आसता गेले ते विचार परत वायट विचारांत लागतात आनी परत करचे हे रे म्हाज्या मागल्याक तशें आसूं नये तेमी ती समुद्र कांठार वचूल्यार समर्थ सांगता ती तुमी आयदान खंयची घेवन वतात न्ही त्या आपापणा कुवतीनुसार तांतू उद्दा साठोवचें जाता तशी भगवंताने श्रेष्ठ कनिश्ठ बरें वायट अशें भेद करनासतना प्रत्येकाक शक्ती दिल्या तर मनापासून जर तागेलें अनुसंधान आमी दवरलें देवागेलें की देवा म्हाका तुगेलें स्वरूप जावंका म्हळ की तो आमकां व्हड आयदन दिता तर तुका मस्त घेवंका न्हय म्हूण व्हड आयदन दिता हां तर मनान जर आमी ताचे बदलाक बरें भरचे बदलाक बरे विचार भरचे बदला जर वासन भरली तरी भगवन भितर बसला जाल्यार आमकां तो कळना त्या वासनेन बुड्डून वता तेमी नाकान तोंडांत वासन भरता तेमी तो भगवान भितर बशिल्लो आमकां फीलच जायना आमी खरें म्हळ्यार ताका कले सोद का म्हणून ना आमी तोच आमी आसत आमकां डिस्कवरी आनी हें म्हणटात न्ही कले इन्वेंशन आनी डिस्कवरी म्हळ्यार ऑलरेडी आसता तें आमी खंय दवरलें आमी सोदून काडटात ताका रियलायजेशन म्हणटात आत्मज्ञानाक रियलायजेशन ऑफ सोल रियलायज सोल म्हणटात म्हळ्यार सोल थंय आसची पण तागल अनुभव येवंका जाल्यार आमी थोडी साधन करपा लागता कळ्ळें न्हय तर ताजे खातीर साधकांगेल मनाक खरी विश्रांती तेमी तें कशें करचें हें कशें कळटा तर संतांग सहवासांत आमी उपासन करता उपासन म्हळ्यार कळ्ळें अनुसंधान म्हळ्यार एक नमुन्या विचारसरणी बरें अनुसंधान की वायट अनुसंधान म्हळ्यार खंयच्या नमुन्यान आमी विचार करतात आमी अख्खा दिवस मगल प्रपंचाचेच विचार करतात वे तर तुमकां प्रपंच मेळटलो अख्खा दिवस तुमी देवाल विचार करतात वे देव मेळका म्हणून तर तुमकां देव मेळटलो अख्खा दिवस तुमी हांवच परमेश्वर आसा म्हणून भितर मगल श्वासाचेर लक्ष केंद्रीत करतले तरी तो परमेश्वर प्रगट जाता भितर
आनी आमगेलें इतलें सामर्थ्य वाडटा ताज्याने. सामर्थ्य वाडटा, ते संत जाता, सिद्ध पदवीक पावता ती आनी बाकीच्यांक सुद्दां गायड करूं लागता. दॅट इज रियलायझेशन. हें आमकां आतां पूर्ण हाका याना पळय, पूर्णत्वाक 20व दशक, तो 20व जावंका जाल्यार आमकां तें जाय जाल्यार आमी कलकोरका अनुसंधान दवरका. हांगा ते सांगता ती आमी उपासन करता ती तें ईश तत्व हें आमी स्वता आसता ती, हाच आमी अनुभव घेवंका लागता. उदका सत्तेचेर जलचर म्हळ्यार माशले आनी जिवंत आसता ती, तशी आत्म्या सत्तेचेर आमी सगळी हालचाल करतात. हें आमकां कळका न्हय, कळका की ना. तर खरें कर्तृत्व कोणालें आसा? मगल कल्ले आसत. मगल कल्ले आसा जाल्यार आतां आमकां वय जायना पळय, कले खाल्ल्यार पचना. मगल जर कंट्रोल आशिल्लो तरी मगल इंद्रियांचेर मगल कंट्रोल आसता न्हय, तें ना. हांव तोंडां घालना पूण तें पचन शक्ती कशी करची हें म्हाका कंट्रोल आसलें ना, तें तो पळयता. सगळी मगल देहाची काम गपचूप करता. इतलें की हांव न्हिदल्यार सुद्दां म्हजे खातीर तो श्वास घेतो आसता न्हिद नासतना कायम, आनी म्हाका जिवंत दवरता. हांव कितलें जाल्यार वायट वागलें तरी तो म्हाका आवसूल बरी. वायट चेडूं आसो, चेडूं केन्नापुणी सुदारतलें म्हणून तो पळयता गोमटे करून. कृपाळूपणे माय आई तत्व वांटलें खंय देवाने प्रत्येकाक, तशी आई जाल्या. तर हें अस्तित्व परमेश्वरागल आसा, खरें अस्तित्व. आनी आमगेल कले आमगेलो हो देह म्हळ्यार कले हो भासमान. भासमान म्हळ्यार हें माध्यम. परमेश्वर हो सगुण आनी निराकार आसा, आकार ना ताका. म्हळ्यार ही मूळ माया सगुण आसा, मस्त गुण आसत, मस्त पावर आसत, जाल्यार ताका आकार ना. तावळी तोच खरो दाता आनी खरो भोगता तो आसा. तर हें ताजें कायम अनुसंधान दवरता. अनुसंधान म्हळ्यार कल करचें की आमी तांतूच आसा ती माशली राबता हातूंत, खंयच्या उदकांत राबता माशली. एक माशलेन काणी सांगिल्ली, समुद्रांत 3 स्तर आसता ती, तो गुचे स्तरान तूं माशली सान फिरता ती. तर तांकां थंय उदक हालना, ते फिरता आसतात आरामात. थंय जल्मा येता ती, थंय मरता ती. तर तांकां कोणकी सांगता की हांगा उदक म्हूण कलकी आसा म्हूण. आतां पळयात, ती उदकांतूच फिरता ती, उदकांतूच जल्मा येता ती आनी उदकांतूच मरता ती. तरी तांणी उदक पळयनी. तांकां उदक म्हळ्यार कल्ले म्हूण कळना. आमकां कळटा उदक विंगड दिसता, माशली विंगड दिसता, जाल्यार त्या माशलेक कळना हांगा उदक आसा म्हूण. जाल्यार तांतूंत एक्क माशलेक दिसता म्हाका उदक पळोवचें आसा म्हूण. तावळ ती कायम शोध घेता, कोणें उदक पळयलें हांवें, म्हाका दाखयच बाय अशी. तावळ एक फावट एक व्हड देव मासा, म्हळ्यार ही रिप्रेझेंट द संत मनाच्या अवस्था. तो संत तांगेले घार येता पावण जावन. तर तें पिलं, माशलें पिलं, ताका विचारता तूं उदक पळयलें हांवें? हय हांव पळयलें. म्हाका दाखयत बाय. हय हांव दाखयतां, यो मत सांगात यो. आनी ते एक दिसान माशलें घेवन ते वयर थंय वता आनी बाल्लार बसून पटक्कन वयर उडयता. वयर उडलें की तो पळयत ती माशली, तावळ ताका उदक दिसता. तशें आमी थोड्या वेळा खातीर भितर पळयल्यार आमकां ताचो अनुभव येता. प्रत्यय, समर्थ सांगतात भितात कल्याक प्रत्यय घेया ती प्रत्यय. हांगा त्या आत्मा निरूपणा बद्दल आमी हें करुया. ज्यो घडामोडी चलतात शरिरांत न्ही, प्रत्येक ह्या विश्व शरिरांतूच न्ही, सगळे विश्वांत ज्यो घडामोडी चलतात तें मूळ मायेचे आनी अंतरात्म्या सत्तेन चलतात. हो विचारू ह्या आत्मा निरूपण म्हळ्यार तें आसा. आत्म्याने आत्म हो केंद्रबिंदू आसा प्रत्येकांत. ह्या सृश्टींत आत्म हो केंद्रबिंदू. त्या आत्म्याने अंतरात्मा हे मॅक्रो आनी न्ही, अंतरात्मा मायक्रो जीव पिंडांत आसता आनी मूळ माया ही मॅक्रो, ती पुराय ब्रह्मांडांतलें पंचमहाभुतांक आनी ती चलयता अशी. तर सर्वसाक्षी हो अंतरात्मा, द्रश्टा सर्वसाक्षी जाल्यार तो जाणीव स्वरूपय आसा. गणपतीची जाणीव आसता का, गणपती म्हळ्यार गणपती आमच्या शरिरांतूं जाणीव, आमगे जे कॉन्शियस न्ही तें जाग आसता म्हळ्यार मात्र आमकां सगळ्यांत यश मेळटा. हांवें तांकां सांगलें तें चैतन्य रूप आसा. ताका जगदीश म्हणटा ती, जगदीश्वर म्हणटा ती,
कोण देव म्हणटा ती, कोण रामकृष्ण म्हणटा ती, कोण देवी म्हणटा ती, सगळें जाल्यार ते चैतन्य ही सगळे एकल्यागल सत्ता वांटून गेल्या. इतले शरिरांत तू तरी ती केन्ना कमी पडना, इतली विशाल असती शक्ती. हां, आणि प्रत्येकांत विंगड विंगड काम करता. हां, तर मूळ संकल्प म्हळ्यार मूळ मायेल संकल्प केलो आशिल्लो एकोहम बहुश्याम मस्त जाली. तिने आपणागेले संकल्प केले प्रमाणे तांणी शक्ती भरली, ते चालू जालें. चालू जायना पडें नाव शी इज एन्जॉयींग. सृष्टी निर्माण केली, नाना रंगाचे कलर्स, नाना रंगाचे राग, नाना हाजे आवाजाचे राग, नाद नाद निर्माण केले, नाना रंग रंगांचे कॉम्बिनेशन करून इतले विविध रंगाची सृष्टी. शेड्स कितले असता ती. एक झाड पळयल्यार बरें विविधता म्हळ्यार इतली. एक हाजे पान इतले पान आसतात एका झाडाचे, एक पान दुसरे पाना वार आसना. जवळ चेडो जाता ती जाल्यार अगदी एक लेख आसना ती. कल्ले ना कल्ले तांच्यान डिफरन्स आसता, कले ना कले. तर तशेंच हें आमी आत्मा निरूपण पळोवया कशें जाता. श्रीराम तशें म्हणना पडें अयो आमकां कल मेळटलें, आमकां हें कशें कळटलें अशें दिसता, कळ्ळें. तरी तशी भिवू नाका ती म्हूण सांगलें तांणी. तांणी सांगलें श्रीराम सकळ जनास प्रार्थना समर्थ म्हणटा ती, उगेच उदास करावे ना, निरूपण आणावे मना प्रत्ययाचे. अरे भितात कल्याक तुम्ही प्रत्यक्ष तुमगेल अनुभव पळयात न्ही, तुमगेल अनुभव पळया. ती नित्य बैसून मेडिटेशन कोणाल करचें, नुस्तें देवागल नाही. राम नाम जाल्लें पण केन्ना पूण अशी मेडिटेशन करा ती की मगल राम म्हजे खातीर कल्ल करतस. हें आमी पळयतात हाच विचार हो विवेक करता. मगल सौख्य कोण पळयतस, कोण म्हाका सगळें प्रोवायड करता, कोणा मीत हांव जगतस. हां, कोण जे म्हणटात हांव देवा मानना ते सुद्दां जगतात की नाही. देवान फाय म्हणलें हांव हाक मानना, हो मगल अगेन्स्ट आसा, हाक मानना म्हळ की दुसरो दिवस केलें त्या क्षणा धरून रामनाम सथय जाता, गर्दी जाता रुमा मुखारी. हां, तर तेमी प्रत्यय पळयात. आमगेल कोण चलयता सौख्य तें पळयात. पण आमी मनुश्य कल करता प्रत्यय राहिला एके कडेन, आपण धांवतो भलते कडे. ते एक अष्टावक्र गीत म्हण आस, तातूंत ते केन्नाय सांगतात की तुमगेल देव तुमचे हंतस आणि तुमीची मनुष्य जन्मा येवन तुम्ही पाषाणांतान देव तयार केले, ताजी मंदिर बांधली आणि धांवता 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 ती. पण खंय तुमकां देवत्व मेळना, कल खातीर मेळना. तर ती बायल मनीस सांगू बशिल्ली, तिने म्हणत मेळना कल्या म्हळ्यार तुम्ही देव आसा ती आणि देवची देवा सोदू धांवता तावळ ताका देव मेळटले तशी मेळना. तेमीच तुमकां मेळना. देव तुमचे भितर आसा आणि तुमी म्हळ्यार जे मूर्ती केल्ल्यो ते जावचे पयलें आमकां मनुश्याक देवान तयार केलें, वय की न्ही. आणि हांवें तें देवाक निर्माण केलें आणि हांव म्हणटा हो देव. हें सगळें म्हाका सुद्दां कोण तयार केलें, तो देव न्हय मगलो. आणि तो खंय तो म्हाका चलयता मगल भितर बसून, म्हळ्यार देव हांवच. हें जेन्ना कळटा हें प्रत्यय. मनुष्य मरता म्हळ्यार कल जाता. हां, तो देव, तो आत्मा, तो आत्मतत्व तो देह सोडून वता. केले 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 देहाकय ताजें आयुश्य आसता. तो जेळ्ळू जालो गेल्लो म्हळ्यार भायर पडलो. भायर पडना पडें कल भरलें ताजें. हें प्रत्यय येत की न्ही. ताका खोन लासता ती, ताका ते हाका ते शव आसता, प्रेत आसता, ताका कसलें दुख्ख ना, कसलें जायना. बाकी वेळार देहांत आसतना कल जाता खंय कापली की रगत येता, दुखता, सान येदो चिमटो काडटा सारकें दुखता. म्हळ्यार ती जाणीव रुपान तो आत्मा आमगेल्या भितर आसा. मुख्य म्हळ्यार जाणीवच ना जाता, हो प्रत्यय येता. तर ताजें अनुसंधान हो देव आमकां कशें सांबाळटा आसतलो. पण आमी कल जाता सगळे कड आमी पळयता ती, पण स्वता भितर केन्ना पळोवची तसली आमी घेना ती घेवंक का म्हूण समर्थ सांगता ती. आतां 20व दशक असो तुमी स्वता भितर निलखून पळया ती, तुमकां कोण सांबाळता असो तें पळया ती. म्हळ्यार रियलायज सोल म्हणटात न्ही, तें रियलायजेशन आपोआप येना. सोल थंयच आसा, तो खंय वचनी आनी तुमीच तो सोल आसा ती, तुमीच तो परमेश्वर आसा ती. ताजें रियलायजेशन तुमी जावंक जाल्यार
तुम्ही थोडे योग्य प्रकारे विचार कर का जाल्यार प्रत्यय राय आम प्रत्ययात कळटा तरी सुद्धा आम्ही दुसरेकडे धांवता ती तरी सारासाराचे निवाडे कैसे होती सार असार कश कळतल तुमकां वय की नाही व्यवहारांतून व्यवहारांत कळटा खंयचो देश आस बा रायागल सत्य चलता आतां आमगेल भारतांतून सरकार म्हण आसता तागेल सत्य चलता ती सत्ता अशी प्रत्यक्ष दिसना आमकां जाल्यार त्या सत्तेच परिणाम कळटा प्रत्येक पक्षाच कलोपणी कोण इलेक्ट जावन येता की तांगेले परिणाम विंगड विंगड आसतात त्या प्रमाणे जगांत अंतरात्म्याल सत्ता सगळे ठिकाणी सगळे बाबतींत चलत आसता ते आमकां प्रत्यक्ष दिसना जाल्यार ताजो अंमल आमकां आढळटा त्यामुळे सगळे लोकांक समर सांगतात हांव प्रार्थना करता कोणें उदासीन जावं नाका ती जाल्यार स्वताक स्वानुभव पळयात न्ही स्वानुभव आसून सुद्दां तुमी हांगा थंय धांवतात ताजें म्हाका वायट दिसता समर्थ म्हणटात उगीच पाहता सृष्टी गलबला दिसतो दृष्टी परी ते राजसत्तेची गोष्टी वेगळीच राजसत्ता ताकाय म्हळ्यार राजसत्तेची गोष्टी म्हळ्यार हांगा मूळ माया हिवय शेवटी परब्रह्मांत विलीन जावचें आसा ती केन्ना पूण तिगल सुद्दां नाशच जावंच आसा पण राय आनी प्रजा हांव तूं राज्यागल पॉवर्स कितले आनी प्रजेकल पॉवर्स आसात सगळे राज्याले आशिल्ले धन हें ऐश्वर्य तो प्रजावत्सल असल्या सगळं प्रजेक तो पळोवन घेता तशी ही मूळ माया आनी आत्मतत्व आमकां सगळ्यांक तें आत्मतत्व पळोवन घेता तर आमी एक करूं शकना ती की आमगेल कृतज्ञता आनी केन्ना आमी हो विचार करूं की आमकां कोण पळयत आस ती मूळ माय पळयत आस वय की न्ही तर केन्ना पूण आमी तिला कौतुक करता म्हूण दिसून मुर्तीन ताका आवाहन केलें आनी कड्डे ताजें विसर्जन करून परत येवन बैस म्हूण सांगलें दॅट इज डिफरंट थिंग जाल्यार कायम नुस्तें मुर्तींचीच पूज करची आनी हें माग तें माग बकर दिता कोंबडी दिता आनी कसले मनशागल बळी दिता असलें सगळें मागून नवस करता ती लोक गांवांतून दॅट इज ऑल हंबक तशें कोर न्हय तर राजसत्य गोष्ट म्हळ्यार कळ्ळें की जी मूळ माय आसा तिगल सत्य पळोवंका पृथ्वी मध्ये जितुकी शरीरे तितुकी भगवंताची घरे समर्थ म्हणटात कितली शरीर असत की सान्न दोन हड्ड थाय ती सगळी भगवंतागल घर असत तांतू देव अस म्हणून तें घर चलता हालता डोलता खाता पित्ता धांवता भित्ता न्हिदता उठयता सगळं जाता नाना सुखे येणेद्वारे प्राप्त होती म्हणजे ते भगवंत आशिल्ले मी आमकां सूख मेळटा सूख फील जमका सूख नुस्तें आसून चलना भायर मस्त सूख आसत जाल्यार मगल हांत कल्ले ना कोमांत गेला मनुष्य ताका कल्ले सूख ताका कल्ले दुसऱ्यान सगळें काम करतात तागली तशी उपयोग केलो आस थंय भगवंतू जाल्यार कल्ले रियलायजेशन ना तशी उपयोग ना राजसत्ता निल्ल तर सत्य वापरचें जाल्यार आमी त्या सत्येक शरण येवंका सत्येक शरण येवंका पृथ्वीमध्ये जितुकी शरीरे तितुकी भगवंताची घरे नाना सुखे येणेद्वारे प्राप्त होती त्याचा महिमा कळेल कोणाला तो देव माता वाटून कृपाळू झाला आता हो देव प्रत्येक देहांत सामायला इतले देहांक सांबाळचे कितलं व्हड काम ताणें घेतल्या त्या मूळ मायेने समज जावंक जाल्यार प्रत्येकाल गरज विंगड आसता न्ही आतां ते प्रत्येका गेले इन्स्टिंक्ट्स आसतात न्ही कोणाक भूक लागता भूक लागली की ताका खावच्या जावंका खावच्या जावंका म्हळ्यार खावच्याक एवेलेबल करून दिवंका आतां प्राणी जे आसता ती ते एकमेकां मारून खाता ती म्हणना पडे भूक जागृत जाली की वाघ आनी श्वापद पळोवच्याक धांवता ते श्वापद दिसलें की ते श्वापदाक कळटा की कोणकी मल मागशे येयले तर धांवन वचचें ही जाणीव जी आसा भय्येची जाणीव तागेली जागृत जाता आनी ते एड्रिनल ज्यूस निर्माण जाता पोटांत जोर जोरान धांवन वता ते मस्तपण त्या वाघा ताब्यांत येता आनी तो वाघ ताका पिंजून खाता खाल्लें पोट भरलें ताजे नंतर तो वाघ देवाल इतली करणी आसा तो थंय आराम न्हिदता वाघ सिंह मुखारी हरणा शावक ते फिरता आसता तांकां तो मारना मनुष्य एक चीज अशी आसा की ज्या मनुष्याक भस्मासुरू कितले खाल्ले तर के पोट भरना अरे बाप रे कितले मेळ्ळे तर के लोभ
प्राण्यांक नेचर नॅचरल तशें आसना. नेचर कशें आसता, जितले गरज आसा तितलेंच घेता, जास्तीच घेना. जाल्यार मनुष्य अशें कृतज्ञ म्हणटात न्ही, हां, देवाल्या कृतज्ञ, देवान इतलें दिल्लें पण आमकां ताजी जाणीव ना, ताजी कृतज्ञता ना. सांबाळ वापरका. हांगा कितले लोक गरीब पाप उपाशी पडटात, आमी अन्न फुकट घालो नये इतली सानशी जाणीव सुद्दां ना. कोणें आईल गेलेले 4 घास दिवया मनांत येना, फक्त म्हाका मेळका, म्हाका मेळका, म्हाका मेळका. अरे तूं कोण ओडायला, तूं कशें दिता देव? हां, तर हें हांगा देव सगळ्यांक हांगा तूं बैसून त्या प्रमाणे काम करता. फॉर एग्जाम्पल, एक गरीब आवसू तिका बाळान जावन 3 चेडवां जाली आनी ती आवस मरून गेली पाप. तां मरून वचना पळय, ती घरची मस्त रडली, अयो ही 3 चेडवांक कशी सांबाळचें म्हण. शेवटी तांकां व्हरून 3 चलयोच्यांनी तांकां अनाथ आश्रमांत एडमीट केलें. थंय 3 चेडवां आशिल्लीं. पळयलें, एक धनीक श्रीमंत मनुश्य तांकां ते 3 चेडवांक एडॉप्ट केलें. एडॉप्ट करून तांकां बरबरेची शिकोवन व्हडड्ड पोस्टार वचूली. हें देवाल काम, हें देवाल प्लॅनिंग. थंय जर ती आवस आशिल्ली, ती पाप दारिद्र्यान तांकां कशी पण होड करताली, ना अशें ना. पण तांकां कितलें शिक्षण मेळटा आशिल्लें, तांकां सुकृत इतलें आसा की तांणी व्हड मनीस जावंक ती. तेमी जरी हांगा तूं पडली ती कितपत फुटपाथाचेर जल्म आयली वरी, तांकां उब्बांतान ते धनिकाल घरांत पेटयलें. ही देवागेल करणी, ही देवागेल करणी. एक कडेन एक हो आशिल्लो कोण श्रीमंत मनुश्य, ताणें एक पुजारी दवरलेलो पूज करूंक. तो नित्य येतालो, पाप भुकेलेलो आसतालो, मस्त निविद्य बिविद्य कोण दवरलेलो. पयले दिवस तागेले कलकी उपास आशिल्लो दिसता. तरी जेवण वाडलेलें न्ही, ताका मन तडबनी आनी त्या भिक्षुकाने तें खाल्लें. तूं भिक्षूक, तूं पूज करूं येयलो भट्ट आसूं न्हू, निविद्य जावचे पयलीं तूं कशी खाल्लें म्हणून ताका हाकलोन लायलो. अक्षरशः हाकलोन लायलें. देवान स्वप्नान ताका दृश्टांत दिवन सांगलें, अरे हांवची तो आयिल्लो, मुर्ती केन्ना खात तुवें, तूं निविद्य म्हूण मगल मुखार दवरलें आनी ताणें येवन अशें उद्दां फिरयलें आनी ताणेंच खावन चोळें. कळ्ळें, मागीर हांव ताज्यान बसून हांवें खाल्लें तें. तूं प्रेमान दिलेलें आनी ताणें प्रेमान निविद्य केलो आनी ताणें स्वता खाल्लो, तो हांव खाल्लेलो, तर तूं ताका हाकलो न्हू, म्हाकाच हाकलेलो. म्हळ्यार हें कळका लागता, हो विचार, ही कृतज्ञता आसपा. गरीब बिचारो आयलो, आतां आमगेल्यार एक एक कामाचे आसतात, भुकेलेले आसतात, आयल भितर नाश्ता करूं बसता. एक कामाची आसली, इतली भुकेलेली आसताली, आयल की पयलीं ती च्या कोण घेताली. आमी कले खाल्ल्या पिल्ल्यां की म्हूण विचारना, पयलीं ती खावच्या बसताली. पण एक 2 चपाती तिगेल्या पोटां वसल्यो की ती कसलें काम करूं तयार. तशी तांगे ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, हाँ? तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए. तशी त्या हगल कशी कळचे, त्याचा महिमा कळेल कोणाला, माता वाटून कृपाळू झाला. आता म्हणतं बाई सगळं कारभार आपण पळयता म्हणे एकलोची, पण एक ताक विंगड शरीरांत वचका कार्याप्रमाणे. तर तेमी ती प्रेम वांटचें कोणाक, नुस्तें शक्ती वांटून जायना. प्रेम जावंका, मात हें जावंका, माय जावंका, मायाळूपण जावंका, प्रेमळपण जावंका, कृपाळूपण जावंका. नुस्तें मायाळू दयाळू आसून चलना. कृपाळू म्हळ्यार कार्य करतले, प्रेमान कार्य करतले. तेमी ती देवान समर्थ सांगता ती, अरे त्याचा महिमा कळेल का कोणाला, माता वाटून तो कृपाळू झाला. तान्ने आवस निर्माण केली, इतले आवस निर्माण केल्यो, जी आवस चेडवाक जन्म दिता, हां, आणि तो कल करता. त्या आवसू स्तनान तूं दूध निर्माण करता, हां, नाल्यार दूध निर्माण करची फॅक्टरी आसली आमचे लागीं ना बा. सोया मिल्क हें तें करता ती, पण दॅट इज नॉट मिल्क. आवसूगल दुद्दा इतलें खंय ना. 6 म्हयने थंय आवसूग दुद्दा भायर कसले दिव नये म्हणली डॉक्टर सांगतात. म्हणून रोज दुसरे मॅटर्निटी लीव मागशी 3 म्हयने आसताली, आज 6 म्हयने केल्या. 6 म्हयने केल्या गव्हर्मेंटाने. इत्या म्हळ्यार 4 आवसूल दूध जाय. तान लागल्यार तें आवसूल दूध पातळ जाता उदका वारी, तान भागता.
भूक लागील तेन्ना ते दाट जाता आणि भूक भागता चेरडाली, अपचन जायना अवसूल दुधाचेर. कसले जर चिक्के कले प्रॉब्लेम जाल्लो, कसले उदका मिती कल्या मिती उद्दा सुद्दां भायर दिवची ना जाल्यार हिगल खाण पिण्यान जर कसले चड उण जालें, ते चेरडा जर पोट बिगडलें, तर ते हांव सूख वक्क दिलें री तें 2 पण दूद ताणचे भितर ते चेरडा बरें दिसता. चेरडा समजा उदकाड्यान सूर जालें, पण कसली देवाल किमया. ते माया वाटून माता वाटून कृपाळू जाला. ते चेरडू कल्ले रडता. चेरडाक फक्त रडच्याक ते एक व्हड भावंड सांगताले, अरे तुगेल कल ती भयणी एक सम रडता म्हणून एक कोणकी मस्कर केली. मग काय करणार ती? तिला बोलता येत नाही, तिला खाता येत नाही, तिला खेळता येत नाही, तिला काहीच करता येत नाही, हसता पण येत नाही, म्हणून ती रडते. मग तशी पण रडच्यान सुद्दां कशी रडल्यार कल खातीर ते चेड रडतस हें ते मात एक कळटा. बाप सूख सुद्दां कळना, हांव सूख कळटा. अशी बेजारान रडत की ताका भूक लागल्या की ते चेरडा तान लागल्या की तान सुसू केल्या, शिशी केल्या, वल्ल जाल्या, घाण जाल्या म्हणून रडता, की अशी उब बांद घेवन का म्हणून रडता. हांव सूख कळटा. तो स्पर्श ती पोटगी वेगळीच, ती पोटागी वेगळीच म्हणटात तशी ते आवसू एक हाका आवसुगल कृपाळूपण म्हळ्यार इतलें आसता. एक चेरडाक पळयलें तिणें होड केलें, सान्नाचें होड जालें आनी होड जायना पूण तें चल्लें, नतद्रश्ट जातात. तो एक चल्लो, बरी निवासून उडयलो, कोणाल की प्रेमान पळ खंय, कळ्ळें. आनी ती इतली तिणें सांगलें, म्हाका तुगेल आवसू लागीं राबची ना जाल्यार तिन जिवंत असलें तीच सांगा, ती राबका लागतलें. तेमी तीक मार न्हू, तीक मारलें म्हूण कळका म्हूण तिगेल काळीज घेवन यो. आतां अशें स हें एक्झॅजरेशन हांतच, पण अशी जाता. काळीज म्हळ्यार तिक मारतना तिगेल मनांत कल्ल येलें, तिगेल काळीज भायर पडलें. तो काळीज घेवन त्या हिल्या धांवतस खंय, कळ्ळें. त्या प्रेयसी लागीं तिका दाखोवच्याक, तूं आतां तरी मला लग्न करी, हांव तिका मारून पळय काळी जाल्या म्हणून. तो ठेच लागून पडता आनी तें काळीज उड्डून धूर वचून पडता. धूर वचून ते काळें जावतना आवाज येता, बाळा लागलं का रे तुला म्हण, तुका लागलं वे चेरडा म्हणून. म्हळ्यार असली ती माता वाटून कृपाळू झाला. प्रत्यक्ष जगदीश जगाला रक्षित असे त्या मातेल रूपाने जगदीश आमकां पळयता. सत्ता पृथ्वीमध्ये वाटली, जेथे तेथे विभागली, कळेने सृष्टी चालिली भगवंताचे. मूळ जाणत्या पुरुषाची सत्ता शरीरी विभागली तत्वता. प्रत्येक शरीरात तू विंगड विंगड शक्ती दिल्या. कोण बुद्धवंत, कोण चतुर, कोण मूर्ख, कोण भित्तले, कोण हें करतले, जसजशी सकळ कळा चातुर्यता तेथे वसे. हां, तेवे कोण कशी आयदान घेवन वतकी तशी तांकां सत्त मेळ्ळ्या. पयले जन्मान पूर्व सुकृत बरें आसल्यार तांकां सगळें कळटा. मूळ दोन कल्ले वागता, बरे घरान जन्म जाता. ताणें जर सम कर न्ही तर मुखाल जन्मांत कल्लें ते जन्मायतात. समजा मनुश्य म्हूण आयले तरी तांकां तितली बुद्धी आसना. कल मागून घेवंका, कल्लें हें कशें चलका, आळशी जाता ती, वायट संगत लागता. बरी संगत लागच्याक सुद्दां सुकृत लागता. सुकृत म्हळ्यार कल्लें पुण्य गेल्या जन्माचें. सकळ पुराचा ईश जगामध्ये तो जगदीश. हांगा पूर म्हळ्यार कल्लें आमगेलें शरीर हेंच आमगेलो देह ही एक नगरी आसा. त्या नगरीन कितलं गांव आसा ती, कितलं गड आसा ती, कितले नमन्याचें खावच्या पिवच्या आसा, कितले नमुन्याची सोय आसा ती, सगळे नमुन्याच्यो. तोच एक गड आसा. पुरी म्हळ्यार गड, सज्जन गडावारी. एक्सपेक्ट करता देव की हो गड सज्जन जावो म्हूण, सज्जनागल हांगा वास जावो म्हूण. पण आमी आमगेलें आत्मतत्व आसा न्ही, तें मनांत रिगयल भितरी तें मन वाट्टेल तशी. म्हळ्यार मन म्हळ्यार हांव न्ही जाल्यार मनाच रिमोटू आमतलें दवरून घेवंका. आमी मनाच रिमोटू मनाल्याक दिवन सोडलो. हां, मोबायल घेतलो, वापरच्या कळना, यद्वा तद्वा भविष्यती. वाट्टेल तशें जावन पडटा तें मोबायलाचें. कळनाच आमकां कशी रिपेर करची म्हणून. तशी मनाचें आसता. मनाक एक तर मोकाट सुटलेलो बैलसो, ना जाल्यार बरी मन मारून जगतलो. इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नाल्यार सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स. पण सम कॉम्प्लेक्स आसता. मगल देव सम आसा, तो सांबाळटा. सम विचार कोण कले करका हें कळना. सकळ पुराचा ईश तो, सगळे शरीर आसा तो ईश भितर आसा.
जगामध्ये तो जगदीश नाना शरीरी सावकाश करू लागे. प्रत्येक शरीरात तू विंगड विंगड काम करता. एक शरीरात वाघ जाता, दुसऱ्या शरीरात सस जाता, हरिण जाता, एकमेकाल विरुद्ध झाल्यारी काम त्यांची. या देवी सर्व भूतेषु मातृरूपेण संस्थिता के. प्रत्येक रांगाला आवसून त्या कृपाळूपण आयल्या. वाघ इतले हे वय पण तागेल्या चेरडाक कोणे कळल्यारी ती वाघ येणी धावून येता. तशी भूक लागल्यारी हा ती आवस आशिल्ली ती अन्न हाड न्हू त्या चेडवांक आपणाला खावयता. पक्षी जाल्यार पक्षी पिल्लांक उड्डूक शिकयता, उबूक शिकयता. तशीच मनुष्यांगेला आवसूले कितले खस्त काढता, तांकां सन्नाच फोड करता, हें करता. आणि इतले दुर्दैवी बाकीचे लोक आपापणा गेल्ले हांगेल काळजी घेता ती पशु पक्षी. जाल्यार मनुष्य तशें न्ही. मस्त चेडवां व्हड जायना पडे सरळ प्रश्न विचारता, तूं म्हजे खातीर कल्ल केल्या म्हूण. कशी जात आसतली त्या आवसुगल काळजाक. जाल्यार त्याच वेळा ते काळीज भायर पडता. तरी काय ती काळीज सुद्दां तागेल चिंत करची कमी करना. त्या चेरडागेली कायम तागेल भलेपणाची ताजोच विचार करता. आवसू हे आई तत्व, हे आई तत्व नुसतें बायल मनशेन तसं ना, बापसून सुद्दां आसता. जाल्यार ताचें नांव आई तत्व. कल्या म्हळ्यार कृपा माता वाटून कृपाळू जाला की तो देव. पाहता सृष्टीची रचना ते एकाचेन चालेना, एकल्याने कस चलोवचे म्हणून विंगड विंगड शरीर निर्माण करून हे सृष्टी चलता. ताका जीवो जीवस्य जीवनम म्हणटात. एकची चालवी नाना देह धरून. एक होड माशली जाता, ती सान माशल्यांक खाता. मनुष्य आयलो तो माशली खाता किंवा वनस्पती खाता, खावन तागेल पोट भरता. वनस्पती कल खाता ती उद्दा पिता, ती सॉयलान थावन हें पौष्टिक घेता ती आणि ती फळ दिता ती. म्हळ्यार कितले जगदीशागेल काम पळया कशी. त्या आमगेल नाल्यार ग्रॅविटेशनल फोर्स म्हळ्यार सगळं तोग घेवंका वय की न्ही. जाल्यार माड्ड्या झाड लायले, एक नाल्ल ताका कोंब आयलो, झाड आयले, तो मूळ वचून तांतून ताण घेवन ते उद्दाक वयरी थाय पावयता ती. ताजे ट्रंक म्हणटात ते खोड म्हणटात न्ही, तांतू उद्दा आसना. जाल्यार वयर नाल्लांत उद्दा येता, गोड उदक. फळांतू रस येता. ती गोडी खंयच्यान येता, मात ती गोडशी आसता वे, मात ती गोड आसना. म्हळ्यार पंचमहाभूत आपणागल वायट आशिल्लें आपणाल्या जवळ घेवन बरें आशिल्लें जगा खातीर वांट्टा. ती माया, मूळ माया हांतू बैसून खंयचे पंचमहाभूतान बैसून आपणाक बरें सगळ्यांक वांट्टा आनी वायट आशिल्लें दवरून घेता. समुद्र मीठ आपणाल्या दवरून घेता, मिठशें आनी प्युअर उदक ताजी ढग करून पावस पाडूनचे पेटयता. उदकाय तशीच उद्दा जाल्लें सगळें हें. तर हें जें आसा पृथ्वी तशीच आतां सांगिल्ली वरी. पाहता सृष्टीची रचना ते एकाचेनी चालेना, एकची चालवी नाना देह धरुनी. म्हळ्यार येन केन प्रकारेण आपण केलेली ही सृष्टी समज चलका हे एक इंटेन्शन अँड व्हेरी एफिशियंटली शी इज डुईंग इट. शी म्हणा, ही म्हणा, दॅट म्हणा, म्हळ्यार तें तत्व म्हणा, ती चैतन्य म्हणा, ती ताका 14 नांव आसा ती. त्या कडेन आमी पळया मुखाल हांतू जाल्यार ती मूळ माया ती सगळ्यांक पळयता. नाही उंच नीच विचारिले, नाही बरे वाईट पाहिले, कार्य चालो ऐसे झाले भगवंताचे. कल्ले कोण सगळे कार्य व्यवस्थित चलका. ते नारायण म्हणून एक हो आशिल्लो लग्नांतू, नारायण म्हणून एक पु ल देशपांडेन ती लग्नाचें हें घालेलें, तातूंत नारायण म्हणून एक कॅरेक्टर. ते सगळे म्हळ्यार कल म्हणटात ताका जवळी घेवची धरून लग्न ठरलेल्या वेळार सुद्दां निश्चित आंबुल्या सगळी तयार करची, कोणाक कल जाय कोणाक तांतले उतर करची, त्या प्रमाण सगळें शॉपिंग करचें, तें पुरोवचें, सगळें हाड दवरचें, सगळे कॉन्ट्रॅक्ट थंय इव्हेंट्स कल करचे सगळें तो नारायण करता. तशी हो भगवंतू कार्यान प्रती एक काम करता, विंगड 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 रूप घेवन करता. तर तसले हांतू किंवा नेणवे आडवे केले किंवा अभ्यासी घातले,
हे कैसे कैसे केले त्याचा तोची जाणे. आता कोणाला नाश करका म्हणून दिसल्यारी ताका नेणवे म्हळ्यार ताका अज्ञान जाता. अज्ञान जाता कळणे. म्हळ्यार आतां आमगेल्या घरा आमगेले एक मगल चली आसा ती आमी दूर थावन आयिल्ली. रात्री कल की मेल हाडू म्हणून चुली पडली. अज्ञान म्हळ्यार खंयचे हांगा की आत्तां कले गरज नाशिल्ली हाडची, हें अज्ञान. ती धांवन चुली ती पडली पळय नासतना हात फ्रॅक्चर जालो. म्हळ्यार कल्ले जर अनहोनी जावचे असल्यार असले सगळें जाता तांथान तोच भायर काडता. तशी नेणणे आडवे केले म्हळ्यार अज्ञान आड येता आनी कलेपुणी ॲक्सिडेंट्स जाता ती किंवा अभ्यासी घातले. हे कैसे कैसे केले त्याचा तोची जाणे. सगळं एक ॲपल पडले खंय आनी गुरुत्वाकर्शणात शोध लागलो. आता गुरुत्वाकर्षण आमगे देह पळयल्यार गुरुत्वाकर्षण कळटा वय की नाही. प्रत्येक हें कले रगत सगळे कडेन ताजें हें जाता आसता गुरुत्वाकर्शण. पृथ्वीचेर कल्ले वयर पळय की तूक घेता हें पुराय जगदान तरी अनुसंधान. तरी असले वेळा आमी कल करका ताजें अनुसंधान दवरका. देवा अनुसंधान दवरका म्हळ्यार आमकां जर पूर्णत्व जाय, आमकां हें जाय पूर्णत्व म्हळ्यार कले की आमकां परब्रह्मांत विलीन जावचें आसा. जाल्यार परब्रह्म दिसना भासना कळना कलेना तर ताजे स्टेपिंग स्टोन कल्लो तरी मूळ माया. त्या मूळ माये गेल्यार आमी अनुसंधान दवरका. ती मूळ माया आत्मतत्व जावन आमगेले भितर आसा आनी प्रत्येकल्या शरिरान तेंच आसा. ताजें अनुसंधान दवरका म्हळ्यार आमगेलें व्यापक जाता कुटुंब वसुदैव कुटुंबकम. कोणेय दुसरी जायना ती. ते सतत जगदान पळयल्यार हे मूळ माय कशी काम करता आसा हाजें स्मरण दवरका. बरे पाहणे हेची ध्यान. ध्यान आनी ते ज्ञान एक रूप म्हळ्यार आतां हांगा ते सांगता ती जगान तूं विभागून आपणाल कलेने जगाच कारभार चालयतल्या त्या जगदीशागल अनुसंधान दवरका. हक्काच उपासन म्हणटात. हेंची ध्यान आनी हेंची ज्ञान म्हळ्यार कळ्ळें की जगान घडतल घटनांचें अंतर्यामांत ईश्वरागल सत्य कार्य करता. ती सत्य कार्य करता असो हांव न्हय, हांव करता न्हय, तो करता, देव करता, आत्म करता मगलो. हाची सतत भान दवरका. हाक अनुसंधान म्हणटात आनी ताजे बद्दलची कृतज्ञता. देवा तूं कितलें म्हजे खातीर करता म्हाका म्हणून ना, दुसरे कल्ले म्हाका म्हणून ना. देवा तूं देवा म्हूण म्हणल्यार पुरो जाता. तो सगळें दिता. अनुसंधानान तूं स्वतागल विसर्जन पडता त्याच अनुसंधानाक आमी ध्यान म्हणटात. आतां अनुसंधान म्हळ्यार कल्लें मस्त म्हणटा आमी कोणें एक मनुश्य आसता हांगा काम करता आसा ऑफिसान काम करता आसा पण तागेल बायल अगदी म्हयन जालेली गुरबिणी. तो सतत तागेल मनान तूं तितलें पोटा दुखू लागनी मग कल जालें अशी म्हळ्यार तें एक अनुसंधान. अनुसंधान म्हळ्यार कलें स्मरण आपोआप जावचें स्मरणाक अनुसंधान दवरतात म्हणटात. त्या पयलीं पंथा आमी स्मरण हें करका लागता, जप करका लागता, नाम घेवच्या लागता. कड्डेर आप्यापी जाता तें तशें. आनी तें करतना स्मरण करता 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 आमी जेन्ना स्वताक विसरता ती न्हय तावळ त्या अनुसंधानाचें रुपांतर ध्यानान जाता. ध्यान लागता. आमी स्वताक विसरून वता ती आनी ध्यान सतत ध्यानात प्रॅक्टीस केल्यार तांतूंतूच तें ज्ञान उदया येता. ज्ञान म्हळ्यार कलें पयलीं अज्ञान आसता. अज्ञान कल्लें कळना. तर अनुसंधान आमगेली विचारसरणी जर बदलली आमी भितर ध्यान दिवच्या लागले तें अनुसंधान स्मरण करचें देवा स्मरण करचें सतत कल्लें जालें तरी देवा स्मरण करचें तावळ ताका अनुसंधान म्हणटात. आनी तें करता 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 स्वताक विसरून वचें. एक पण तशें जाता नामय तोंडान तेन्ना एकय विचार येना अगदी शुन्य अवस्था इतलें बरें दिसता आसता. ताका खरें तें ध्यान ताच्यान कितली की एनर्जी गोळ जाता. तावळ तांतून तें ध्यान करता 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 एक क्षण अशें येता की तें आमकां तें ज्ञान जाता की खरेंच हांव करता न्हय तोच करता. हें ज्ञान जाल्यार तें ज्ञान म्हळ्यार तो करता हांव न्हय. हें जेन्ना ज्ञान जाता तो हांव थंय तशी आसा म्हळ्यार ज्ञानांत हांव आसा.
तर ताच जे ध्यान करता 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 एक दिवस अशें जाता की ते ज्ञानाच विज्ञान जाता, म्हळ्यार हांव नाची जाता आणि फक्त तोच व्हरता आमी एक रूप जावन वता ती जगदांतरी अनुसंधान बरे पाहणेच ध्यान, ध्यान आणि ते ज्ञान एक रूप. म्हळ्यार कळ्ळें? हां, ताणें सांगलें जगान घडतल घटनांची अंतर्यामान तूं ईश्वरा सत्य कार्य करतस, हा सतत भान दवरचें आनी कृतज्ञता दवरची, ताका भगवंतागेलें अनुसंधान म्हणटात. त्या अनुसंधानात स्वता विसर पडच्या लागलो की ताजेंची ध्यान जाता आणि स्वता कडच्यान संपूर्ण विसर पडता आणि ध्यान परिपक्व जाता. म्हळ्यार सहज कल्ले करतन तुमकां तातूंत भगवंतालो हात दिसता. वय बा कितलें केल्लें, कल्लें बरें जालें, पयलीं देवाल उडा जाता ताणें केल्लें म्हण. हां, तावळ तें सहज समाधी म्हणटात ताका. तें ज्ञान जालें, तें ध्यानाचें ज्ञान जालें. कड्डेरी ध्यान आनी ज्ञान म्हळ्यार खरें म्हळ्यार एकच जाल्यार तें हांव सुद्दां ना जाता आनी एकरूप जाता. तावळी तो संत जाता. कळ्ळें? प्राणी संसार असा आला, काही एक शाणा झाला, मग तो विवरो लागला भूमंडळी. प्रगट रामाचे निशाण, राम कशकश काम करता निशाण प्रगटच. जन भो धगू पडता, पावस येता, थंड जाता, भो थंडी पडता. तावळी ते ऋतू कशें जाल्या ती. हां, ग्रीष्म ऋतू म्हळ्यार सगळें वसंत ऋतू, ग्रीष्म ऋतू कडेन सगळें ताजे नंतर थंडी, पावस येता, पावसा नंतर थंडी येता, थंडी नंतर परत वसंत ऋतू येता. हां, हे सगळे जे ऋतू केल्यात न्ही, हे प्रगट रामाचे निशाण. हे सगळं राम करीतच. राम म्हळ्यार कोण? ती मूळ माया, तो राम, तो कृष्ण, तो जो हरिसंकल्पस. आता हरिसंकल्प म्हणटरी ती बरी कल्पना. कल्पना ही अस्तित्वांत आसना, ती भासता. मृगजळ म्हणून वाळवंटान जे दिसता तान थंय उद्दा आसना, जाल्यार कोण आतां जाणीव आसता तो ते उद्दा म्हूण लेखून धांवना, जाल्यार पशू धांवतात लेखून की थंय उद्दा आसा म्हूण धांवन वतात, पावत तांकां मेळना. तशी हांगा प्रगट रामाचे निशाण, ताकाय केन्ना पूण अंतस. पण तागल वर्स इतले की तागल फाटी प्लव नाम संवत्सर जाले गेल वर्स. प्लव म्हळ्यार बोटी, तागल बोटीन तो चढता, राम नाम तारू मधी चढालवलाही म्हणटात. आत्माराम ज्ञान घन विश्वंभर विद्यमान भाग्य कळे. हें कळच्याक, हें रियलायझेशन येवच्याक भाग्य लागता. जाल्यार उपासना धुंडून वासना धरिली. म्हळ्यार उपासना केल्ली जाल्यार कल्लेपणी वासना धरून केली. म्हाका चेडूं जावंका, म्हाका नाती जावंका, म्हाका हें जावंका, म्हाका लग्न जमका, असळ वासन धरल्यार तरी ती उपासना कितली लांबयल तरकी जाय तें फळ मेळना, आमकां रियलायझेशन येना. तर कॉन्शियस आमगेलें. हां, म्हळ्यार वी आर द सियर, वी आर ओन्ली द सियर. परब्रह्म म्हळ्यार कळ्ळें, तें फक्त ताजें अस्तित्व आसता. अस्थि भाती आनी प्रिय, नाम रूप हें आसना थंय. हें जंजाळ, नाम रुपांत जंजाळ. आतां गुरू गुरू म्हणटा ती, तांकां देह केन्नाय पडूंच ना. ईश्वरो गुरुरात्मेती मूर्ती भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ते गुरुतत्व जे आसता तांचे आसता तें एक हजवारी घार एक मनुष्य असो, हेड ऑफ द फॅमिली, ताका आवसू बायल तागेली इतें म्हणटा, बायल चेडा म्हणटा. हां, आतां इतलो व्हड जालेलो तरके 60 वर्सां जालें तरकी ताका 90 वर्साची आवसू ताका चेडा म्हणटा. तो चेडूं ताका बाबा म्हणटा ती, पप्पा म्हणटा ती. हां, स्कुलांत वचून शिकयता तो ताका शिक्षक, टिचर म्हणटात, टिचर म्हणटात, सर म्हणटात. तो भिक्षुकीच काम करता, ताका भिक्षूक म्हणून ताका हें भिक्षूक म्हणटात, कोण शिक्षक म्हणटा. अशें हें सगळें एकच न्हय. तशी गुरुतत्व विंगड विंगड नमुन्याची रूप घेवन कशी गरज आसा तशी आमचे खातीर फिरता. हें दत्तात्रय तत्व आसा, आदी गुरुतत्व. त्या दत्तात्रयान स्वता 24 गुरू केले आनी आमकां शिकयलें की प्रत्येक कळ्यान तूं शिकचें सारकें आसता. आमी वायटच पळयता ती, वायट पळोवनाका ती. वायट आसल्यार स्वता हंतकले आसता, ताजो त्याग करा ती
आणि दुसऱ्याला थान बरें टिप्पून घे ती ब्लॉटिंग पेपरावर ते कशें शिकचें हें सद्गुरूंनी आमगेल्या गुरु दत्तात्रेयाने वागून आमकां शिकयलें. उपासना धुंडून वासना धरिली तरी ते लांबतची गेली. महिमा न कळे बोलिली यथार्थ आहे. द्रष्टा म्हणजे पाहता आणि साक्षी म्हणजे जाणता. जें पळयता ती ते साक्षी म्हळ्यार ताची जाणीव जाली, वय कळ्ळें. अनंत रूपी अनंता ओळखावे. ह्या अनंत रूपे तुझी कृपाळा तरी तू निर्वेदू. आम्ही बालके अजाण देवा कुठे तुला शोधू. जीवो जीवस्य जीवनम हें एक सृष्टी तत्व. असले सगळं जर आम्ही विवेक केल्यार आम कळटा तो कशी काम करता. संगती असावी भल्यांची, धाटी करावी निरूपणाची. त्यामुळे ते कोण शिकयत नाही त्या संताल्या वचून ऐकूंक का. त्यावेळी काही एक मनाची विश्रांती आहे. आणि त्या विश्रांती मेळना पड सुद्दां समची श्रवण भक्ती सम करका ध्यान दिवन कान करिगा सर्वांत म्हळ्यार सम आकलन जाता. आणि ते सम आकलन जाल्लेल्याचें आमी चिंतन मनन करचें आनी तांत आमकां प्रत्यय कळयलेलो तें पळोवंक. समर्थ हे प्रत्ययवादी. त्याही मध्ये प्रत्यय ज्ञान जाळून टाकिला अनुमान माक्क अनुभव केल्लो वय बा. त्यावेळी तर्क ना अनुमान ना हांगा अनुमान ना नक्की तशी प्रचिती विण समाधान पाविजेल कैसे. तुमकां प्रचित येना जाल्यार तुमकां शाश्वत समाधान जायना. मूळ संकल्प तो हरिसंकल्प, मूळ मायेतील साक्षेप, जगदांतरी तेची रूप देखी जेते. ते म्हणतात ती उपासना ज्ञानस्वरूप. उपासन म्हळ्यार अनुसंधान साध्य हे ज्ञानस्वरूप. ज्ञानी चौथा देह आरोप. चौथा देह म्हळ्यार महाकारण देह म्हणतात. तर ज्ञाना चौथा देह असले देह हे सगळेची ना जावचेची. स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण हे सगळे ज्ञान हे सुद्दां ताजे विज्ञान जावंक. ज्ञान म्हळ्यार म्हाका कळ्ळें हाजें ज्ञान जालें. म्हाका कळ्ळी हें म्हळ्यार ज्ञान. कडेन म्हाका कळ्ळें हाजें ज्ञान जालें. तर तातूंत हांव हो वचका म्हळ्यार तो ज्ञानी सुद्दां तागो देह तो देह सुद्दां विलीन जावंक. या कारणे सर्व संकल्प सोडून द्यावा. हरी संकल्पात सुद्दां परे वच्चें समका. पुढे ते परे वचल्या मूळ संकल्प त्या ताजे बोटींत आमी चोडून ताजो आधार घेवन त्या परमेश्वरा मेळू वचका. एक पंत उदाहरण दिलेलें की एकलेल घर आम कोणाक घार वच्चें आशिल्लें. ते बोरिवली पोस्ट ऑफिस आसा न्ही त्या बिल्डिंगान तिगल घर आशिल्लें. आमकां तिगल घराच पत्तो कलो गोतना खंय म्हूण कशें सांगचें. रोडार नांव गोतना कल्लें ना. रिक्षावाल्या सांगलें बोरिवली पोस्ट ऑफिस व्हर म्हूण. तांकां बोरिवली पोस्ट ऑफिस व्हेलें. त्या बिल्डिंगांत वचूलें. आमगेलें पोस्ट ऑफिसान काम आशिल्लें भायर ना. आमी सरसरी थंय ते बोर्डाचेर पळयलें ती खंय राबता तांगेलें घर वचूलीं. तशी आमकां तशी मूळ संकल्प हो जो आसा परब्रह्म परब्रह्मांत वच्चें समका. ध्येय केलें परब्रह्मांत विलीन जावचें. हां जाल्यार मूळ मायेचो आधार घेवन त्या माध्यमाचो उपयोग करून घेवन तागल दयेने तागल कृपेने तीच आमगेल आवस आसा म्हूण तिका मानून तिगल स्वरूप म्हाका दाखय देवी म्हणून तिगल तिगल उपासन करता देवी गली. देवी म्हणा देव म्हणा राम कृष्ण त्या खातीर देवाक मानका. हां आनी त्या देवांत एक जावचें म्हळ्यार तागल देवत्वांत एक जावचें. तें देवत्व म्हळ्यार परब्रह्म. राम हो परब्रह्म न्हय जाल्यार रामाक राम तत्व हें परब्रह्मच. हें राम हृदयांत रामान स्वता सांगलें. पुढे परब्रह्म विशाळ गगनासारखे पोकळ घन पातळ कोमळ काय म्हणावे. उपासना म्हणजे ज्ञान. ज्ञाने पाविजे निरंजन. योगियांचे समाधान येणे रीती. विचार नेहटूनच पाय म्हळ्यार चिकाटी दवरून विचार करत केल्लेलेच विचार करत. तरी उपासना आपणची आहे. अनुसंधान कोणागल दवरचें दुसऱ्यांगल विचार नाही. हांव कोण हाजी उपासना हाजेच अनुसंधान दवरचें. एक जावे एक राहे देह धरुनी. अखंड ऐसी घालमेली पूर्वापार होत गेली. आता ही तैसीच चालली उत्पत्ती स्थिती. एक उत्पत्ती आसता ताजी उत्पत्ती आशिल्ल्यार लय जाता आनी मध्य काळ लय जाता म्हणसरी ताका स्थिती म्हणटात. उत्पत्ती स्थिती आनी लय.
आत्ताने सांगल्या बनावरी बनचरांची सत्ता, मला वनचर प्राण्या गेली. जळावरी जळचरांची सत्ता, भूमंडळी भूपाळा समजता येण्याची न्याय. तशी भूमंडळांतू जे सत्त कोणाला चलता, उदकांतू माशल्यांगेल चलता, रानांतू पशुंगल चलता, तशी सगळ्या भूमंडळांतू जे राय असती तांगेले ह्याच न्यायाने तांगल सत्त चलता. तशी आमगेल संबंध विश्वांत कोणागल चलता तरी हांगेली भूमंडळी भूपाळा समजता येण्याची न्याय. हां तस त्या राय जे येतात ती भूमंडळांतू हां त्या रायांग सत्य चलता. म्हळ्यारीच कल्ले की सगळे हे आमगेले कोण म्हणटा ती भूमंडळी भूपाळा समजता येण्याची न्याय. तशी जशी जळाचर जळचराल सत्ता तशी रायांगेल चलता. तशी आमगेल देहांतू आमगेल देहाच राय कोणू, आमगेल देहाच रायू आमगेल अंतरात्मा तागल सत्य चलता. तागेल सत्तेशिवाय देह चलू शकना. म्हणून समर्थांनी एक प्रसिद्ध तांगेल हे सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे. थंय प्रत्येकाने नुसते असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी म्हणून बैसून उपयोग ना. त्यांनी चळवळ करका, साक्षेप म्हणतात, प्रयत्न करका मेळोंका प्रयत्नांती परमेश्वर के. परमेश्वर अशी म्हणणार तू कल्लेकर असं निदोन राब म्हणून. पण हां जो जो करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. अधिष्ठान सम ना जाल्यार कल जाता म्हणून आज पेपरांत आयल्या खंय की जमीन खचली खंय चुना भट्टी मळकडे. आणि ते एक कॉलेजा मुखारी लोक कार पार्क करताली, कडेरी दुचाकी म्हळ्यार सायकल बिकल स्कूटर मोटरसायकल पार्क केले, पुरे मुळां गेले डेब्रिज. नशीब मनुष्यांकले लागनी. पण अशी म्हळ्यार भुसभुशी जर असता ठोस अधिष्ठान जमका. आणि ठोस अधिष्ठान कोणा गले तर भगवंता गले. तो करता भगवंत करता हे अधिष्ठान जे असं त्यावेळ खंयचेय सामर्थ्य वाढता चळवळीचे आणि ताका बरें फळ येता. करता जगदीश हे तो खरे, परी विभाग झाला पृथकाकारे. तेथे अहंतेचे काविरे बाधिजे ना. थंय विंगड प्राण्याला थन खरं करता कोणू जगदीश्वर भगवंतू. ही गोष्ट सगळ्यांत खरी वय जाल्यार तागल सत्ता प्रत्येक प्राण्यागल ठिकाणी विभागून वचल्या. ईश्वर स्वतः वेगळेपणान कले करना. निरनिराळ प्राण्याला थनू तो आपणा सत्तेने विंगड काम करून घेता. म्हणून आमगेल हातांत जे जे काम घडता ताजे हांव करता हे हा जे अहंकाराची वेड असणे पिश्य हांव करता म्हणले एक पिश्य हे जाण त्याने बाध्य ना. सतत तागल अनुसंधान असता त्यामुळे ताक कळता हे मगल कर्तव्य मल्ल्याथान तो अंतरात्म करून घेतस, मगल परमेश्वर करून घेतस. त्यामुळे ती मुख्य कले हरीर दाता हरीर भोगता ऐसे चालते तत्वता ये गोष्टीचा आता विचार पहावा. सकळ करता परमेश्वरू आपला माईक विचारू, जैसे कळेल तैसे करू जगदांतरे. देवा एवढे चपळ नाही, ब्रह्मा एवढे निश्चळ नाही. देव म्हणाली मूळ माया ती इतली चपळ असं, आणि ब्रह्मा म्हणा परब्रह्म हे निश्चळ निराकार. पायरी पायरी चढवून पाही मूळपर्यंत, स्टेप बाय स्टेप वचा ती अगेन्स्ट द करंट. आता मग 20 दशक चालू असं आनंद यात्रा चालू कोर आम्ही 2.25 वर्ष झाली. त्यामुळे ह्या 20व्यांत आमकां 20 मेळकाची आणि तो मी मिळवणारच हे प्रत्येकान म्हणका. आणि आमगेलो अशी प्रवास चालू जावंका कळलें. तरी तांणी हांगा सांगल्या पायरी पायरी चोण वचका आणि आमकां जाय ते आमी मेळोवंका. मेळोवच्यान कल जाता सतत अनुसंधान. परत मर्म सांगता अनुसंधान म्हळ्यार प्रत्येक हात आमकां देवाल हात असं हें हात जे कायम विचारसरणी ती असता. हांव केल्लें हांव केलेलें न्ही. हरी दाता हरी भोगता, उपभोगूय हरीच घेता असं दितले तोच सगळें करता. ह्या हाजेर वचून 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 हाजे एक पण ज्ञान जालें की हांव करना नाल्यार कोण करता तर परमेश्वर करता. परमेश्वर म्हळ्यार कोण तागल कृतज्ञता.
तावळी ताक्क सांगचे की तुगल स्वरूपांत म्हाका एक करी. तागल स्वरूप म्हळ्यार तो आमकां फाटीर बैसून त्या देव माशान कशी माशलेक व्हरून सोडलें की उद्दा दाखयल्लें तशी तो देव आमकां उद्दा दाखयता. कळ्ळें? तो देवा एवढे चपळ नाही, ब्रह्मा एवढे निश्चळ नाही. पायरी पायरीने चढवून पाही मूळपर्यंत. प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस. ट्रस्ट योगा. आमगेले गुरु सांगतात ट्रस्ट योगा. करतं राबाती, प्रॅक्टिस कराती, सतत सातत्य, संपर्क दवराती, आल्यागी अनुसंधान कराती. हें सगळें. कळ्ळें? हांगा हो समास चौथ पूर्ण जाता. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे आत्मा निरूपण नाम समास चौथा. श्रीराम. हाजी आमी प्रॅक्टीस करता हें महत्वाचें. अनुसंधान दवरता हें महत्वाचें. नुस्तें आयकून आनी सांगून कले जायना. सांगतल्यांनी दवरका अनुसंधान, आयकतल्यांनी दवरका, आयकनातिल्यांनी आयकूंका. कॅसेट्स आसत ते आयकून अनुसंधान दवरका. नाजाल्यार तुमगेले सवाय 2 वर्स केले श्रम फुकट आनी समर्थांगल श्रम फुकट. तशें आमकां घालोवची ना. समर्थच आमगेल माऊली आसत. हां, कले कृपाळूपण वाटोनी माता झाला. मातेक दिल्या तशी ती आमगेल माता आमकां शिकयतच. ताजो आमी फायदो घेवंका आनी तेमी ती हे जे समर्थांनी कोरून घेतले विवेचन पुष्प आमी तांगेल चरणाचेर अर्पण करुया आनी श्री रामाल्या आनी तांगेलीच प्रार्थना आमी म्हणया. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी दयाळा. कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तूची सावरी. देवा जान अज्ञानी मस्तस ती पाप तांगेले तू आवसस ते चुकता ती भई. श्री रामाखानी मागणी केल्या आमचे खातीर पसायदान असे. पसायदान. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तूची सावरी. तुगल चढवय तांक सावरी. कठीण त्यावरी कठीण झाले. आता तरी कलियुग कठीण झाल्या. आता न दिसे उरी, कोठे जावे काय करावे. आरंभिली बोहरी दयाळा. कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावल, दयेसी नाही सरी. श्रीरामराया म्हाका तुवें आत्मज्ञान करून दिलें, तशीच ह्या सगळ्या चेडवांक करून दी देवा. कल्याण करी. जनहित विवरी, जनहित पळय. हां, हें सांगून ही प्रार्थना केल्या. कल्याण करी राम राया. आता ही प्रार्थना जायना पडे. आमी साधकां खातीर प्रार्थना करूया. आमगेल्यान एक साधक आसा, एक साधक आसा आनी एक गुरू सुद्दां आसा. तर सगळ्यांनी मेळून आमी मुखार येवंका. ताजे खातीर नंदंतु साधका सर्वे, नंदन्तु साधका सर्वे, विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शांभवी मेस्तु, प्रसन्नोस्तु गुरु सदा. त्या साधकान अशी वागची ताका बुद्धी दी की तागेल भितर बशिल्लें तें परब्रह्म स्वरूप तो गुरू असत आनी खूश जावंका. नंदन्तु साधका सर्वे, विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शांभवी मेस्तु, प्रसन्नोस्तु गुरु सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति.